नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। आषाढान पावस नाच जाल्ल्यान शेतकारांच्या कपलाक आटयो, शेतां सुकली, तरवो वयरूच सरना, पावस आता मेरेन 56% उणो। हवामान खाते म्हणटा फुडले सप्तकभर परिस्थिती अशीच। ठराविक मर्यादेवयर उदक वापरतल्यांक उदक म्हारग पडटले। झाडा शिपूंक, गाडयो धुवंक नळाचे उदक वापरतल्यांक मुख्यमंत्र्याची शिडकावणी। नव्या येवजणेचो प्रस्ताव तयार। मुख्यमंत्री मायनिंग धोरण एक म्हयनो धुकलता फुडे। जुना वयल्यान पडले जुलै ऑगस्टाचेर। मोपा खातीर जुलैंत मागयतले प्रस्ताव। जीसीसीआयच्या आमसभेन मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्यां। इस्रोचे चौथे व्यावसायिक पीएसएलव्ही प्रक्षेपण यशस्वी। पीएसएलव्ही C-23 यानाचेर फ्रांस, कॅनडा, जर्मनी, सिंगापुराचे 5 सॅटेलाइट। प्रधानमंत्र्याचे हजेरेन सुवाळो, विज्ञानिकांक परबी। काणकोणा कोसरिल्ले बिल्डिंगेचे केशींत आरोपी बिल्डराची याचिका हायकोर्टान मारली भायर। लागसारच्यो फ्राक बिल्डिंगो मोडच्यो न्ही म्हूण बिल्डरान केल्लो अर्ज। आणि हॉलंड आणि कोस्टारिका पावले फिफा वर्ल्ड कपाच्या क्वार्टर फायनलीन। हॉलंडाच्या निमणे 6 मिनिटांत 2 गोल। मेक्सिको आणि ग्रीस पडले भायर। खबर विस्तारान। मान्सूनातलो पावस आषाढान नाच जाल्ल्यान शेतकारांच्या कपलांक आटयो पडल्यात। देशभरांत चित्र तशें गोंयांतूय लायिल्लीं शेतां सुकतात। पावसूच नाशिल्ल्यान बी वयर सरना आनी तरवो मूळ धरना। मान्सून आठवडोभर उसरा आयलो, 2-3 दडको मारलो आनी परत नाच जालो। 8-10 दीस परिस्थिती अशीच उरल्यार ओनू शेतांचे कांयच खरे पडना। गोंयांत पावस आता मेरेन 56% उणो आसा। फाटल्या 113 वर्सांत ही 12वी फावट। हवामान खाते म्हणटा पावस जुलयांत जाग्यार येतलो। अंदू पावस पयलींच आठवडोभर उसरा आयलो। पावस उसरा आयिल्ल्यान शेतकारांनी वर्सा परस उसरा नांगरिल्ले। पूण 2-3 दीस पावस बरो पडलो आनी पडटा म्हणसर अकस्मात नाच जालो। पावस पडटलो म्हणून कांय कडेन लोकांनी नांगरून दवरिल्ले। आतां जमीन गिमांतली कशी सुकून सामकी रखरखीत जाल्या। मिशिनां व्हडली घातलेली आहा पळय, ट्रॅक्टर व्हडलें मिशीन घातलेलें आहा पळय, ही धाकटी मिशिनां चलना हेजे। ते सुकले, शेतां सुकली सामकी। आतां 15 दीस पावस ना, आतां फुडें ते पावस पडना जाल्यार शेतां सगळे शेताची वाड लागतली। आतां ओपला ते सगळे करपला, सगळे मुद्दम सगळे करपलेले आसा। पावस पडलो तेन्ना शेतकारांनी नांगरून बी घाल्ले। आतां पावस नाशिल्ल्यान बी वयर सरना आनी तरवो मूळ धरना। वयल्यान घाल्ले बी खावंक पारव्यांचे थवे। भर आषाढात भर वताच्या रकरकात होळपून पारव्यांक आंबुडपाची वेळ सध्या शेतकारांचेर आयल्या। आनी पारी येतात न्हू, एक आनी 2 येना, पडून 5 सुमार तरी पारी येतात। एक सणी येतात आनी एकट्या कडेन ते जायनात। ते फुड्यान वता सुद्दां ते पारी हालना। आमी हांगा नांगरून बिंगरून थेयल्ले आसा, म्हटल्यार काय उपयोग ना। पारये बिरये रेडी जाल्या हांगासर खावपाक आमचे हे ओपले जाल्यार काय फायदो ना पावस ना जाल्यार। आनीक 8 दीस पावस पडलो ना जाल्यार शेताचे कांय खरे पडना। आतां 8 दीस जर असो पावस जर तापत जाल्यार म्हाका दिसता अर्दें बी वयर येतलें, अर्दें भितर उरतलें। पावस जावो, पावस आसल्यारूच बी वयर येतलें। अशें पावसाक लागून केन्नाच आमकां धांदल जायनासली। अंदूच्याच वर्सा हे आतां आमकां पावस ना आनी अशें ताप पडले। आतां हें पळय सगळें उदीक शेत म्हाजें सगळें सुकलेलें आसा। कांयच उदीक थेंब बसून ना। गोंयच्या कांय वाठारांनी तर लोकांनी अजून शेत लावंक ना आनी जे सुवातींनी लायलां त्यांचे हाल। लायिल्लो तरवो पावस नाशिल्ल्यान सुकता, वतान बावगता। बोल्सांतले कड्डून तरवो लायलो आनी ऐन वेळार पावसान घात मारलो। आतां रोयल्या सांजे मेले, आतां कितें सांगोया, मेले जाल्यार आनी खंयची पीक मेवतली। ती शेतां पळय लोक रोयना, तो चड बरी हा सुसेगाद, इकते हाडून जेयता ते। वत पडले म्हणून शेतां आमी रोमता पळय ती बागोवता। एक वीक जालो की ना शेत बागोवंक कमी जाता पावस ना जाल्यार। पावस आमकां जावो, म्हाजें शेत बुडल्यार पासून पावस आमकां जावो तेन्नाच म्हाका पीक जातली। ह्या वर्सा खूब पावसाचे आमकां प्रॉब्लेम जालेले आसा। तेन्ना मागता देवा लागीं पावस दिवचो आनी आमची पीक बरी जावची।
प्रुडंटान शेतकी संचालकाक विचारले. तो म्हणटा, गरज पडल्यार कालवे पंपांनी उदक पावयतले. शेतकऱ्यांच्या मागणी प्रमाण उदक सोडपाची व्यवस्था. फाटल्या 113 वर्सांत मान्सूनाची अशी परिस्थिती आयल्या ती 12वी फावट, म्हणजे 12 दशकांत 12वी फावट. सध्या कोंकणात पावसाचो 56% उणाव आसा. वर्साची सरासरी पयल्यार अर्द्यान सुद्दां पडिल्लो ना. हवामान खातें सांगतात ते कोतान 7 जुलय मेरेन देशभर परिस्थिती अशीच उरपाची. उपरांत खंय मान्सून मातसो जाग्यार येतलो. तो मेरेन शेतकारांक वाली ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ठराविक मर्यादेवयर उदक वापरतल्यांक उदक म्हारग पडटलें. पिवंक उदक सारकें नासतना लोक झाडां शिंपूंक आनी गाडयो धुवंक नळाचें उदक वापरतात म्हूण सरकार आतां ताचेर उपाय काडटा. नव्या प्रस्तावा प्रमाण 20 क्युबिक मिटरावयर उदक वापरल्यार आतां वेवसायीक दर फारीक करचो पडटलो. मुख्यमंत्री पर्रीकारानूच हें उलोवन दाखयलां. घरांत 50 क्युबिक मिटरावयर उदक वापरतल्याक 10 रुपया क्युबिक मिटर मेरेन दर लागू येता. येवजण मंत्रिमंडळा मुखार येवपाची आसा. GSIच्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान उदकाचो विशय काडलो. उद्देगीक वचणुकांनी दिवंक जाय तितलें उदक सरकार केन्नाच दिना म्हूण उद्देजक उलयले. मुख्यमंत्री म्हणटा, घरगुती उदकाची वाट लागता म्हूण बाकीच्यांक उदक सारकें पावना. सरकार आतां उदकाच्या वापराची मर्यादा थारावन उदकाचे दर लागू करतलो. We have provided all the raw water, double the quantity, तरी पावना. ताची एक कारण अशें आहा की 2 रुपया 50 पैशान नळाच्या उदकान गाडी धुवपाक सवाय पडटा. त्यामुळे आतां आमी असो निर्णय घेतला. फायनल अजून जावंक ना. आयडिया हांव आयल्या ती सांगता. पयले 20 क्युबिक मिटर फुकट दिवपाचे, 20 रुपया कितें तरी चार्ज करपाचे. मागीर एकदम 6 रुपया 7 रुपया कॉस्ट, 10 रुपया पडटा गव्हर्मेंटाक. 20 क्युबिक मिटरा नंतर फुडले 50 पर्यंत 7 रुपया बी लावपाचे. 50च्या वयल्याक 10 रुपया लावपाचे. म्हणजे तुमकां घराक जें उदक जाय पिवपाक न्हावपाक तें उदक तुमकां जवळ जवळ फुकट मेळटलें. ताज्या पलीकडे जें उदक तुमी घेतलें ताका तुमकां कमर्शियल रेट दिवचो पडटलो. त्यामुळे माडाक नळ सोडप, गाडयो धुवप हें मातशें इल्लें कमी जावंक जाय. म्हणून तुमकां उदक प्रॉब्लेम जाता. अदरवायज हांव इन्क्रीज इट बाय मोर दॅन डबल. पॉप्युलेशन हॅज नॉट इन्क्रीज बाय डबल. हें एकदां चालू जालो की ना रूल नवो, you will find that 300 goes back to 1000. You will have enough water. उदकाच्या नव्या दरांचो प्रस्ताव तयार आसा अशें सुदीन ढवळीकारांनी म्हटलां. तो प्रस्ताव सरकारा फुडें दवरून मान्यताय घेवपाची उरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंयांत IIT सारकेल्यो शिक्षणीक संस्था चालू करूंक लागता तो सगळो आदार केंद्र सरकार दितले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान आयतारा मिडियाक सांगलें. IIT संचालकाच्या परिशदे खातीर दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान आयिल्ली केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणीक मेळे उपरांत मिडिया कडेन पर्रीकार उलयलो. IITन गोंयकारांक जागे राखीव दवरप शक्य ना हेंय ताणें स्पश्ट केलां. स्मृती मात मिडियाक कशीच मेळ्ळी ना. दोनापावलच्या इंटरनॅशनल सेंटरात जाल्ल्या IIT संचालकांच्या परिशदेत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आयतारा गोंयांत आयिल्ली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्मृती इराणीक मेळून गोंयच्या प्रश्नाविशीं भासाभास केली. वाळपयच्या नवोदय विद्यालयाविशीं केंद्रीय मंत्र्यांक ह्या वेळार एक निवेदन भेटयलें. IIT in Goa, we will support them by land. The rest is central. Basic problem is not land or why IIT. Some people put it to direct equation of how many students of Goa will go inside. Maybe it will go from 10 to 20, not more than that. It can't increase because it's all India institution. But the synergy created and the linkage we can have, advantage we can have for Goa Engineering College, other engineering studies is immense. गोंयांत IIT आनी हेर शिक्षणीक संस्था सुरू जाल्यार तांचो गोंयकारांक बरोच लाव जातलो. मात IITत गोंयकारांक राखीव जागे शक्य ना ही गजाल मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केली. IITs is not possible. Indian issue, hotel is a different issue and IIT is a different issue. NIT is a different issue and IIT is a different issue. IIT is a common entrance across country, so there can be no reservation. Whenever an institution is created, initially it is always like that. It takes years for the institution to study, but that doesn't mean you don't start with new. केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणीन मात मिडिया लागीं उलोवपाक न्हयकार दिलो. दिल्ली विद्यापीठ वादाच्या फाटभुंयेर मिडियान तांकां प्रश्न विचारपाचो यत्न केल्लो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी.
काणकोणा कोळसिल्ले रुबी रेजिडेन्सी बिल्डिंगेचे केशींत आरोपी बिल्डराक हायकोर्टान फटे दिले. कोळसिल्ले बिल्डिंगेच्या लागसारच्यो फ्राक बिल्डिंगो सरकाराक मोडूंक दिवच्यो न्ही म्हूण बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंगान हायकोर्टान अर्ज घाल्लो. हायकोर्टान तो भायर मारलो. दोगूय बिल्डर आरोपी सध्या फरारी आसात. पुलीस तांकां सोदतात. लागसारच्यो बिल्डिंगो हाल्ल्यात आनी बागवल्यात. लोकांक रावूंक धोक्याच्यो म्हूण सरकारान नेमिल्ल्या तज्ञ समितीन रिपोर्ट दिल्लो. आता घेऊया एक विराम.